मेशोचा पहिला मरे आवाज कसला हा तो आज आमच्या पक्षान भितर सरला वो एक क्रांतिकारी कुडचडेकार बाब दत्तराज हाजे हांव स्वागत करता। ताका ताणें आपली एक वळख जी प्रशांतान म्हणल्या आपली वळख ताणें एक एक्टिविस्ट म्हणून एक जे कितें चलना ताजे विरोधान ठाम भूमिका घेवन आपली एक वळख ताणें बांदल्या आनी ताका वळखतात की तो उलोवपी म्हणून आवाज काडपी म्हणून। आनी फक्त आवाज काडपीच क्रांतिकारी जावंक शकता। जो मोदीचे जॅकेट घालून स्टेजीर बसता आनी सरकारी प्रोग्रामान एटेंड जाता तो क्रांतिकारी जावंक शकना। क्रांती तशी जावची ना आनी गोंयकारांक क्रांती शिकोवची पडली। लोहिया म्हणटा तो 1948 मेरेन काँग्रेसी बरोबर आशिल्लो, ताजे मागीर तो पयस जालो आनीक ताणें गोंयकारांक जागोवन हांगा क्रांती करूंक जाय म्हणून हें सांगचें पडलें। आनी तेन्ना एकले पुलीस ऑफिसर फोर्तुनाज मिरांद म्हणून ताणें ताका अशें पिस्तॉल लायलें। ताणें तें पिस्तॉल अशें सकयल देंवयलें आनी क्या मजाक कर रहे हो काय म्हणून इतलेंच म्हणलें। इतल्याचेर ही क्रांती गोंयांत जाली। आजूय बी परिस्थिती तशीच आहा। आज कारापुराचे लोधाचे प्रकल्पाचे विरोधान लोक जे आझाद मैदानाचेर येवंक सोदताले तांकां काडून आतां भितर उडयल्या। थंय आमचे रुलिंगूय आशिल्लें ओपोजिशनूय आशिल्लें, प्रोग्राम करता क्रांतीचो। आनी जे खरे क्रांतिकारी रस्त्यार येतात, जे म्हणटात की आमचो गांव आमकां राखूंक जाय, ते मनीस आतां जेलान आहा। सो गोंय तशें पिकिल्लें आहा क्रांती खातीर। आनी क्रांती कोण करूंक शकता? क्रांती फकत एक वोकल फॉर लोकल आशिल्लोच मनीस करूंक शकता। तो भायलो येवन हांगा क्रांती करचो ना, भायलो येवन हांगा सत्र्यो दितलो आनी पावस पडचो ना। ही परिस्थिती आहा। काबराच्यो सत्र्यो सगळ्यांगेर पावल्या आसतल्यो पूण पावस पडना। सो सत्र्योच बनवत पयल्यो अशें जालें ना, नाल्यार सत्र्यो दिवन पावस कसो पडना। सो अशें आज गोंयांत परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की गोंयकाराक गोंयांत स्थान ना। गोंयांत गोंयकार म्हणटा ताका प्राधान्य जें मेळूंक जाय तें मेळना। प्रशांतान सांगिल्लें आसा, हांव परतें रिपीट करना। दुसरे सायडीन नोकऱ्यो ना। तरुण पिळगी ज्यांनी काँग्रेस म्हणटा कितें ती आयकूंक ना। कित्याक 65% ऑफ गोवा इज लेस दॅन 35 years ऑफ एज। 2012 BJP आयिल्ली, 2012 ते आतां 2026 मेरेन 14 वर्सां गेली। सो जो पयले टायम वोटर 18 वर्सां 2012 जाल्लो ताका आतां कितलीं वर्सां आसतलीं? 32 वर्सां आसतलीं। सो 32 वर्सांचो जो वोटर आसा तो लेस दॅन 35 पडटा आनी तो 60 काय 65% असो कितें तरी ताजी पर्संटेज आहा। ताणें काँग्रेसीचो रूलूच पळोवंक ना। सो आमी ताका तें सांगलें, राम मनोहर लोहिया प्रशांतान सांगलें 50% कन्सेशन, हें ताका कांय खबर ना। ताका खबर आहा तें अशें की नोकऱ्यो विकप, तांचेच सोयऱ्यांक दिवप। लोक म्हणटात आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन घालना म्हणून। स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान सामके फक्त सांखळेचे मनीस इतले हुशार जाल्या, मुखेलमंत्र्याक आमी क्रेडीट दिवपाक जाय की सांखळे ताणें इतलें आपलें एज्युकेशन सिरियसली घेतलां। कित्याक ते इतले फुडें पावल्या की सगळे खंय तेच पास जातात, उरिल्लें गोंय सगळें फेल जाता। हें हांचें सिलेक्शन कमिशन। अशी परिस्थिती आहा। उरिल्ल्या सायडीन नोकऱ्यो विकल्या म्हणून मनीस जेलान आहा। जेलांतल्यान ते एक मंत्र्याक बोट दाखयता। तो मंत्री सांगता आपल्याक घेवन आपली चूक जाली म्हणून माफी मागली म्हण ताणें। सो तातूंतय भितर सेटिंगां चालू आहा। सो गोंय सारकें अकलेक पाविल्लें आहा। तातले तातूंत हें आमकां जें आतां पावस जो पडना, एल निनो इफेक्ट म्हणटा तो एक सुपर एल निनो म्हणून जाला अशें म्हणटात। ताजे खातीर आमी उदकाक पातीशेर जावंक शकता। आमचें उदक डायवर्ट करून कर्नाटकान ऑलरेडी व्हेलें। आमी सुशेगाद हांगा आसा। आमी म्हणटा कोर्ट आमकां न्याय दितलो, कोर्टान ती केसूच फुडें वचना। सो हे सगळे परिस्थितीन गोंय पिकलां आनी गोंय क्रांती खातीर पिकिल्लें आसा। आतां ही क्रांती कशी घडटली?
हायकमांडाक विचारून क्रांती घडटली काय लोकांक बरोबर घेवन क्रांती घडटली? हायकमांडाच्यान क्रांती करून जाता काय लोकांच्यान क्रांती करून जाता? लोकल तर ना जाल्यार क्रांती जातली? आज आमी क्रांतीचेंच उलोवया. क्रांती जर करतलो जाल्यार स्ट्रॉंग लोकल जाय, लोकल इश्यू घेवपी मनीस जाय. आता आमदार कितें जातलें, फुडें इलेक्शन कितें वतलें तें कोणाक कांय खबर ना. आज असो दीस आहा, आज सामको जगाचे पातळीचेर एक व्हडलो इम्पॉर्टंट इश्यू ट्रिटी ऑफ वेडसेल म्हणून जाल्ली 2019 आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आज तशीच ट्रिटी ट्रंपान इराना बरोबर सायन मारिल्ली आहा. इरानान कितें केलें? इरान म्हणटा ते ल्हान देश पूण व्हडलो इतिहास. झगडले ते, तूं म्हाका मारता कोता येता पूण हांव तुका मारतलो म्हणून, हांव मरचे पयलीं तुका हांव न्हिदयतलोच म्हणून. आज अमेरिकेन इरानाक सलाम मारिल्लो आहा. इरान हे वॉर जिखलां, अमेरिका जिखूना. $300 बिलियन तांकां दिता म्हणलें ताणी. सो तुमी चिंतात, जे मनशाक पोट तिडक आसा, जे मनशाच्या पोटान क्रांतिकारी उजो आहा, जो खरो क्षत्रीय आहा, तो मनीसच झगडूंक शकता आनी तोच मनीस गोंय फुडें व्हरूंक शकता. आनी आज जर झगडचो ना, म्हाका कित्याक पडला म्हणून ही जी एक आमकां हें जें दुयेंस आमकां गोंयकारांक लागलां, हें जर आमी घेवन बसले जाल्यार आमी खंय फुडें वचूंक पावचे ना. सो आमकां क्रांतिकारी जाय. जेन झी म्हणून आयले, आतांच प्रशांतान म्हणलें जेन झी फुडें कितें जातलें. पॉलिटिकल कनेक्ट म्हणून जो आसा, आतां आमी पॉलिटिकल कनेक्ट करपा आयले न्ही. राजकारण तेंकलां. हें लायन्स क्लब, रोटरी क्लब न्ही हें आमी बरे तुमकां मेळूंक आयल्या बी तसलें न्ही. आमी राजकारण करूंक आयले. हांव राजकारणी, आमचो पक्ष आहा, आमकां जिखपाक जाय, आमकां बीजेपीचो सरकार वडोवपाक जाय. वडयतलो जाल्यार आमकां आमचे लोक आमकां कनेक्ट करूंक जाय. सो पॉलिटिकल कनेक्ट जो करता तो पॉलिटिकल कनेक्टान जेन्झिफिकेशन म्हणटा तें जावपाक जाय. जेन्झिफिकेशन म्हळ्यार कितें की ही जेन झी म्हणून जी कोण आसा, जे आतां आपल्याक कॉक्रोच म्हणटात पूण जे दिश्टी पडना, जे फक्त इंटरनेटाचेर दिसता, रस्त्यार तितले येवंक ना, ते तांचे बऱ्यान वचून कनेक्ट जावपाक जाय. कित्याक तांचे कडेन मतां आहा आनी ते जर तांकां जर जाय जाल्यार देशांत आमच्या क्रांती जातली, गोंयांत क्रांती जातली आनी गोंयाक जाय तसो गोंयकारवादी सरकार येतलो. आमी जेन्ना आमचो स्लोगन म्हणला की गोंय गोंयकार गोंयकारपण, हो फक्त स्लोगन उरूंक जायना, हो एक मुवमेंट जावंक जाय. आनी जर मुवमेंट जातलो जाल्यार आमकां तडफदार नेतृत्व जाय, तरणाटे जाय, जे गांवांत रावतात, जे पणजे रावनात, गांवांत रावतात वा आनी खंय रावनात, जे वचून लोकांचे इश्यूज समजूंक शकता आनी लोकांक बरोबर घेवन क्रांती करूंक शकता. क्रांती कितेंय आसूंक शकता ती. कोणाचो पुतळो लासप ही क्रांती जावंक शकता, कोणाचेर व्हिडिओ काडप ही क्रांती जावंक शकता. सो रेजिस्टन्स म्हणटा ते सगळ्या लेवलाचेर आसपाक जाय. आनी हे रेजिस्टन्स जर आमी फुडें व्हरतले जाल्यार आमकां दत्तराजा असलो भुरगो बरोबर जाय. ताजें नेतृत्व हो आतां मेशून आवाज काडले तशें नेतृत्व गोंया खातीर जाय. हें फक्त हांगाच जावन कोता घेना, तांणी दुसरे कडचे मनशांक जागे करूंक जाय. कित्याक गोंयकार कितें जागो करपाक खूब लेट जाता. क्रांती दीस 18 जून 46 आनी ऑपरेशन विजय 61 कितलीं वर्सां गेली. इतलीं वर्सां वचून कोता येना. तें फास्ट जावंक जाय. 5 म्हयने आहा. सो 5 म्हयने जर आसात जाल्यार चडांत चड क्रांतिकारी, चडांत चड जांचे पोटतिडक आशिल्ले अशे खरे गोंयकार हे भायर येवपाची गरज आहा. आमच्या सगळ्यांचो हावेस एक आसा की आमकां बीजेपीक घरा धाडूंक जाय. बीजेपीक घरा धाडपा खातीर आमी हाय कमांड आमचो लोक कशें म्हणून मानतात. लोक सांगतले ते आमी करतले म्हणून. दिल्ली सांगतले ते आमी करनात. कित्याक दिल्ली कांय सांगत ना. ओ दिल्लीक गोंयचें पडूंकूच ना अशी परिस्थिती आहा. सो कितले तेंप तूं रावतलो. आनी बीजेपी म्हणटा तें सादें समजूं नाका तूं. बीजेपी आतां मोदीची 12 वर्सां जालीं म्हणून देवळांनी पुजा करता सगळे आमदार. काबरालान केले जाल्यार पळोवंक ना पूण करतात ते दिसांनी. मोवीन करता,
पुडवें बिडवें घालून ते पुजा करतात. अरे पावस पडूंक ना म्हणून पुजा करा मरे. हा तर यज्ञ बी करताले मरे पयलीं पावस पडचो म्हणून. त्या लगान पिक्चरान आहा पळय शेतकरी मागतात की पावस पडचो म्हणून. ही परिस्थिती खरी आहा. एल निनो म्हणते सिरियस, एल निनो म्हणते फकांड न्ही. तुमचे भितर हांगा दोतोर मिलिंद देसाय आहा. कॅलिफोर्निया कितें सिच्युएशन जाता एल निनो खातीर. एल निनो इज अ व्हेरी सिरियस सिच्युएशन. मनीस खरोच उदकाक पातीशेर जावन मरूंक शकता. ही परिस्थिती गोंयांक आसा आनी आमचो फुडार बिकट आहा. अशे परिस्थितीन एकवट जावप गरजेचो. फुडें सरप गरजेचें आनी एक बरोबर एक लोकल मॅनिफेस्टो घेवन इलेक्शन झगडप आनी एक गोवा चार्टर म्हणून क्रिएट करप हें आमचो हावेस आसा. हें आमी सुरवात करतले. गांवां गांवांनी येवप, घराघरांनी पावप. पूण ताजे खातीर पयलीं आमकां नवे लोक जे पयलेंदा आपले पयले पक्षांत प्रवेश करतात. सगळ्याक भोवून आयिल्ले मनीस न्ही हे. हो दत्तराज म्हणटा जो हो पयलो पक्ष आनी ताजो फर्स्ट एंड लास्ट पक्ष जावचो अशें हांव देवा कडेन मागतां. ताका आमचो पूर्ण सपोर्ट आसतलो. ताजो केंस पसून जर हात लायलो जाल्यार मिनिस्टरांचे आमी कितें आसा तें देंवयतले सगळे. हें हांव तुमकां उतर दितां. आमचें ताका पूर्ण बॅकींग आहा. आमी कुडचडे फॉरवर्ड व्हरपा खातीर ताजे बरोबर आसा आनी तो कुडचडेंच न्ही हे सगळे वाठारांत एक बरी चेतना करतलो, बरें एक अवेरनेस क्रिएट करतलो अशी हांव आस बाळगितां. आतां आमकां फुडें वचूंक जाय. चड करून ते लोकांक कारापूरचे जे एक्टिविस्ट आहा तांकां भितर उडयलेले आहा, तांकां पुलीस स्टेशनार दवरल्या ओल्ड गोवा. म्हाका थंय मातशें वचूंक जाय म्हणून फुडें एकदां बरे भशेन बसया. आज बरे दिसा बरो मुहूर्त घेतला ताणें. क्रांतिकारी मनशान क्रांती दिसाक आमचे एक क्रांतिकारी पक्षान भितर सरप हाजे परस आनी कांयच वायट ना. सारकें टॉप तें बरें केल्लें आहा. बरें डिसिजन. आमचो पूर्ण सपोर्ट आनी ताका पूर्ण तेंको आसतलो. तो आनी भितर सरला म्हूण तेजो हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मागतां की आतां आमी सगळे लेवलाचेर कोऑर्डिनेट करुया. तूं आमचो आतां फॅमिली मेंबर जाल्लो आसा. देव बरें करूं.